नमस्कार पोया प्राइम खबरो। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची तोंडां दोन वटेन मंचातले सरकार समर्थकांक बेजारून दुसरे वटेन वचपाची कांय जाणांची तयारी। मंच बरखास्तीचेर जालो बुधवारचे बसकेत खल। बांबोळे नव्या मोर्गाची यंत्रणा उबी जावचे पयलींच केले उक्तावण कुडी लागल्यो कुसपाक। भलायकी खाते आता घालता गजाली जाग्यार। सुत्रां म्हणटात 6 म्हयने तरी वतले। काणकोणच्या कोसळिल्ल्या बिल्डिंगेचे केशीचो तपास जाय तसो फुडें सरना। मडगांवच्या कोर्टान क्रायम ब्रांचीचे एसपी काडलो उजरावन। 14 फेब्रुवार मेरेन मागलो एक्शन टेकन रिपोर्ट। वाळपयचे पीएचसी नवे मार्केट आणि बस स्टँडाचे 14 फेब्रुवारीक उक्तावण। जीएसआयडीसीचे बसकेत 5.25 कोटींचे पूल फ्लायओव्हर दाबोळे ग्रेड सेपरेटराचे कामांची तयारी। गोयच्या शेतकारांक रानवटी जनावरांचो त्रास। दुसरे वटेन राना खात्याची जनावरां सांबाळ मोहीम। मुख्यमंत्री म्हणटा अतिरेक नाका। पर्यावरणवाल्यांनी वस्तुस्थिती पळोवची। आणि अल शदायचे गोवा मॅरेथॉन आयतारा सकाळी। गरिबांक खातीर घर बांदपाक पैसे एकठांय करपाचो अल हेत 3 गटांनी पणजे सावन मॅरेथॉन सर्त। खबरो विस्तारान। बुधवारा जाल्ले भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे बसकेत सरकार समर्थक आणि माध्यम धोरण विरोधक असे 2 गट तयार जाल्ल्यान कांय जाण वेगळी वाट धरपाचे तयारीक लागल्यात। फादर आतायदान बेजारून आंदोलना खातीर दुसरो मार्ग धरपाचे थारायला। प्रशांत नायकय तरणाट्यांनी मेळून केल्ले गटाक तेंको दिता। मंचाच्या भूमिकेचेर तो खोशी ना। वेगळो गट करपाची तांची तयारी आसा। उदय भेमरो मात म्हणटा ह्यो सगळ्यो अफवा। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे बसकेन सरकार समर्थक वांगड्यांनी आंदोलन करपाक तेको दिलो ना ही गजाल खरी हे फादर मोजीन आतायदान मान्य केले। तो दुसरे वाटेन वचपाचे तयारेन आसा। तुमकां दिसता पर्रीकारान थाराव घेतला पळय तो आरएसएसा कडेन विचारनासतना म्हाका जाल्यार दिसना। म्हणटून ह्या उपरांत ते आनी खंयचे आंदोलन करतले। उतरांनी गमता दुसऱ्यांनी वागणुकेन गमता। उतरांनी सांगूंक तांकां पुटोवचें ना पूण वागणुकी तांकां आंदोलन बी कांय नाका। कित्याक आंदोलन कोणाचेर करतले तांचो सरकार। जर तर आतां फाल्यां गोंय राखण मंच आनी तर सुरू केलें आंदोलन हांव थिंचोर वेतलो। यारांचेर सांगिना थिंचोर वेतलो। आंदोलन वेगीं करपाचें। रोखडेंच तर बीबीएसएमान खरेंच केलें समजुया केलें फाल्यां हांव थिंचोरूय वेतलो। कोंकणी भाषा मंडळाचो आदलो अध्यक्ष प्रशांत नायकय मंचाचे एकूण भूमिकेचेर बेजार आसा। आंदोलन जालें ना जाल्यार वेगळी वाट धरपाची तयारी ताची आसा। हाजे पयले जेन्ना काँग्रेस सरकारान जेन्ना इंग्लीश प्राथमीक विद्यालयांक ग्रांट अनुदान दिवपाचो जेन्ना निर्णय घेतिल्लो तेन्ना आमी ताबडतोब आंदोलनाक सुरवात केल्ली। सो म्हाका दिसतालें निदान आतां एक 2 तरी कार्यक्रम ताबडतोब हातांत घेवपा जाय आशिल्ले। खंयचीय गजाल कितें हुनासतना केली जर जायत जाल्यार ते कितें अर्थ उरता जावं कितें तातूंतल्यान निष्पन्न जाता। मिटिंगच जाला 15 दिसांनी आनी 15 दिसांनी 1 म्हयन्यान आमी ताजेर निर्णय घेतले म्हळ्यार तेदो पर्यंत लोकांच्या मनांतल्यानय बी तो विशय मातसो बाजू वता। इनफॅक्ट कांय सदस्यांनी ते प्रखरपणान मांडलें की बाबा आमी अशे तरेचें धोरण घेवया म्हण, आमी चक्का जाम करया म्हण, आमी आनी कसली तरी निदर्शनां करया बी म्हण। पूण हें कांय जाल्ली दिसूं येना। पूण आमी आंदोलन करपाचीच जेन्ना तयारी दाखयना तातूंत कांय जाणां दिसता की आमच्यो बऱ्योच मागणी मान्य जाला म्हण। आतां हांव बी पळयता की तरणाटी पिळगी गेली की गेट वेल सून केल्ले तांणी एक आतां नवो ग्रूप केला। तांचे तर्फे तरी कितें तरी आतां रोखडेंच कितें तरी जातलें। एक म्हळ्यार बीबीएसएम ही म्हळ्यार कोणाली प्रायवेट प्रॉपर्टी न्ही। म्हणटा म्हाका दिसता की अजून पर्यंत भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या नेतृत्वा सकल मुखार आंदोलन करपाचें। जेंकां येवपा आसा तांकां येवं दी। हें नासतना तेंची तुमी आयले तुमकां बरोबर घेवन, तुमी आयले ना तुमच्या शिवाय हें आंदोलन मुखार व्हरपाक जाता। आदोगाद उदय भेमरे मात ही गजाल न्हयकारता। ह्यो सगळ्यो अफवा अशें तो म्हणटा। कोणाची भूमिका कितें तें आंदोलन करपाचें थारले उपरांतच कळटलें अशें ताचें म्हणणें। मात तें केन्ना थारतलें तें ताकाच खबर। अशे तरेची एक वावडी उठल्या पूण तशें म्हणपाक म्हाका तरी कसलेंच कारण दिसना। कित्याक त्या तरेचो विशय आमचे मदीं चर्चेक आयलोच ना। फुडें वतले तेन्ना कोण बरोबर आसतले कोण बरोबर आसचे ना हें फुडें कितें करया म्हणून ठरयतले तेन्ना क्लियर जातलें। आज कळना कित्याक तो विशय आमी हातांत घेतलो ना।
समज सरकार आयकलें ना तुमी आंदोलन करतलेच? सरकारान आयकलें ना जाल्यार आमचो विरोध हो चालू उरतलोच. आतां त्या विरोधाचें स्वरूप कशें आसतलें तें सांगूं जायना आज, तें मागीर ठरतलें. हे बसकेन सरकार पक्षाची बाजू घेतली म्हूण जांच्या नांवान बोवाळ जाला ते RSSचे सुभाष वेलिंगकार आनी रत्नाकर लेले प्रतिक्रिया घेवंक शुक्रारा सांजे उसरा मेरेन मेळूंक नात. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मंचाची भुमिका अशीच मोव उरल्यार तो बरखास्त करपाचेर पसून खल जालो. मात ती भुमिका आतांच घेवपाची गरज ना अशें सांगून कांय जाणटेल्यांनी तो विशय फुडें धुकल्लो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार, मयूर नायक आनी तुळशीदास च्यारी. बांबोळेच्या नव्या मोर्गात यंत्रणा सारकी उबी जावचे पयलींच सरकारान 19 डिसेंबराक मोर्गाचें उक्तावण केल्लें हें आतां उक्ताडार आयलां. युनिट फेल जाले उपरांत मोर्गांतल्यो कुडी कुसपाक लागतकर सरकार आतां सगल्यो गजाली जाग्यार घालपाक लागला. सुत्रां उलोवन दाखयतात ते प्रमाण थंयची फॉरेन्सीक आनी पंचनाम्याची सामग्री सारकी जाता म्हणल्यार 6 म्हयने तरी वतले. 200 कुडींच्या तांकीचे हे मोर्ग 20 कोटी मोडून बांदिल्ले. सध्या कुडी कुसपाक लागिल्ल्यान पोन्न्या मोर्गांत हालयल्यात. 19 डिसेंबराक गोंयचे मुक्ती दिसाचो मुहूर्त धरून सरकारान मोठ्या थाटान बांबोळेचे नवे मोर्ग उक्ते केले खरे, मात हे मोर्गांत सध्या मेल्ल्यांकूय मुक्ती ना अशी परिस्थिती जाल्या. फॉरेन्सीक आनी पोस्टमॉर्टम करतले जाल्यार दोतोरांक अजूनय थंय सामान सामग्री सारकी ना ती ना. सध्या मेल्ल्यांनी सुद्धा थंय रावपाची परिस्थिती ना. नवे मोर्गान कुडी कुसपाक लागले उपरांत भलायकी खात्याचो आबूज कारभार उक्ताडार आयलो. कुडी तिगून उरच्यो म्हूण जायत्यो गजाली जाग्यार घालनासतनाच GMCचे नवे मोर्ग सुरू केले. थंय दवरिल्ल्यो कुडी पेड्डेर जावंक लागिल्ल्यान सरकार आतां एक काम हातान घेवंक लागला. नव्या मोर्गान एक्झॉस्ट उदकाची पायपलायन सारकी नाशिल्ली, ती आतां घाल्या. कुलिंगा खातीर AC घाल्ली. ACचे युनिट आतां घाल्यात. नवे मोर्गाचे दारांचे सेन्सर सारके नाशिल्ले, ते मोर्गाच्या सल्लागारांनी शुक्रारा सारके करून घेतल्यात. फॅन आनी हेर बारीक सारीक गजाली जाग्यार घालनासतना सरकारान कितें येवजून मुक्ती दिसा हे मोर्ग सुरू केले हाची जाप मेळना. बांबोळेन कोट्यांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या मोर्गांतली यंत्रणा कितली बरी आसा हें सांगप कठीण. मोर्गान विदेशी कंपनीची यंत्रणा बसयल्या आनी ती सुसज्ज आसा अशें सरकाराचो दावो आसलो. आतां मात ज्या युनिटान कूड पेड्डेर जाली त्या युनिटांतली यंत्रणा सारकी नासली. युनिटांतलो एक सेन्सर तापमान दाखयनासलो, ताका लागून कूड पेड्डेर जाल्ल्याचें कळ्ळां. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ते दिसा थंय इन्स्पेक्शनाकय कोण नासलो. आतां 12 वरांनी इन्स्पेक्शन करपाचें थारलां. शुक्रारात हे युनिटाची दुरुस्ती आनी हेर उरिल्लीं कामां सुरू आशिल्लीं. दुरुस्तीच्या कामा खातीर नव्या मोर्गांतल्यो कुडी काडून पोन्न्या मोर्गान घातिल्ल्यो. 4 दिसां फाटीं मेरशेच्या एका तरणाट्याची कूड नव्या मोर्गान पेड्डेर जाली. आतां भलायकी खात्याची यंत्रणा शेपडी तुटसर कामाक लागल्या. भाव एक्सिडेंट जावन हे भायर पडलेलो, ताका मागीर आमी GMCन मोर्गान वता तेन्ना न्यू मोर्गान घातलेलो मचुरीन, आनी तेजो भाव त्याच दिसा गेलोलो. ताका येवपाक जाय म्हूण आमी ती बॉडी दवरलेली. तर दुसरे दिसा येयले तेन्ना बॉडी आमी हाडूंक गेले तेन्ना तेजी बॉडी फूल हें आसलेली, डिकम्पोज कशी. हें आमच्या भावाक घडलां तें फुडें जावचें न्हू, आनी गव्हर्मेंटान हेजेर इश्यू करून कितें मोर्ग तेंचें सारकें चलना तें सामकें करचें. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे आनी ओमकार फळारी. काणकोणचे कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे केशीचो तपास जाय तसो फुडें सरना म्हूण मडगांवच्या कोर्टान क्रायम ब्रँचीचे SPक आपोवन बरोच उजरावन काडलो. सरकाराचो खासा वकील आनी एके पिडीत अर्जदारान तपासाचेर दुबाव उक्तायिल्ल्यान कोर्टान SPक आपोवन हाडलो. गरज लागता तशी आरोपींक अटक करतले म्हूण SPन कोर्टाक उलोवन दाखयले. केशीची चवकशी नेमकी खंय पावल्या हाचेर 14 तारखेर एक्शन टेकन रिपोर्ट SPक दिवंक सांगला. कोर्टान आपयल्ल्यान क्रायम ब्रँचीचो SP कार्तिक कश्यप शुक्रारा मडगांवां सत्र न्यायालयांत हजर रावलो. काणकोण बिल्डिंग प्रकरणाची जाता तितले बेगीन चवकशी करपाचें उतर SPन कोर्टाक दिलें. The SP of crime branch, Mr. Karthik Kashyap, was present to the court. He was questioned about the laxity in investigation. Though it was brought to his attention that I had given clear instructions to the police to arrest the absconding accused and the chief officers, he was of the opinion that it is the right of the investigating officer to decide. And at that particular time, it was brought to his attention that the court as well as the Honorable High Court had clearly expressed its views on the role of the chief officers and the municipal employees. So therefore, he has now given an undertaking to the court that the investigation will be expeditious. They are going to appoint another investigating officer, another PI in the matter, so that the investigation progresses fairly. We have to wait and see what investigation is going to be conducted now in view of the undertaking given to the court.
रुबी रेजिडेन्सी बांदपाक लायसन दितना बरोच घुसपागोंदळ जाला ही गजाल हायकोर्टान नदरेक हाडल्या. इतले आसनूय गरज पडटा तेन्ना दुबावीत आरोपीक अटक करतलो अशें एसपीन कोर्टाक सांगिल्ल्यान सगळ्यांकूच अजाप जालें. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान प्रतीक परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.